अश्वेत भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे मातरम. कोण झालं सगळ्यांना लक्षात येता की 2014 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आले, नरेंद्रभाई मोदी देशाचे प्रधानमंत्री झाले. त्या वेळाचेर लोकांनी एक विश्वास दवरून त्यांना निवडून दिलो. परत 2019 नरेंद्रभाई मोदी बीजेपी सरकाराक केंद्रात सरकार आयले आणि ही 8 वर्सां पूर्ण जाता. या 8 वर्सांत जे कितें डेव्हलपमेंट केला आमी ते सगळ्यांनी पळयले आसा. मागीर ते गरिबा खातीर आसत, भुरग्यांच्या खातीर आसत, युवकां खातीर आसत, शेतकऱ्यां खातीर आसत. आमचो एकूच स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास याच मूळ मंत्राचेर भारतीय जनता पार्टी कार्य करता आणि येणाऱ्या 2024 पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले आणि जे कार्य गेल्या 8 वर्सांनी आम्ही जे केल्ले आसा ते ह्या पत्रकान आम्ही नमूद केल्ले आसा. गोंया भितर जे कार्य केल्ले आसा ते सगळे नमूद केल्ले आसा आणि आज भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते दारादारांनी भोंवतात सगळ्यांक सांगपाक की भारतीय जनता पार्टीचे स्किमी तुम्ही घेयात, जेंच्यांनी घेवना आणि घेतला आणि जेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावले तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वंदे मातरम. दीपक आयज सांजचो आयज आता तुम्ही होय प्रोग्राम आसा सांजची महासभा म्हणून तुमची कितें सांगता मातशें कितें? गरीब सुशासन, सेवा सुशासन गरीब कल्याण हो कार्यक्रम आम्ही घडून हाडलेलो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा नरेंद्र मोदीजीक 30 तारखेक 8 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा आणि ह्या 8 वर्साच्या काळान विविध जशें आमच्या दाजी बाबान सांगलें विविध स्किमी आमी लोकां मेरेन पावलेली आसा. जवळ जवळ 100 वयर स्किमी ज्यो केल्लेल्यो आसा आख्ख्या देशभरान आमी पावलेले आसा. खंयसर तरी लोकांक जागृत हाडपाक लागून आयज आमी ही पत्रकां काडलेली आसा. ही हांगाच न्हू जाल्यार आख्ख्या देशभर ही पत्रकां सगळ्यांच्या घरा मेरेन पावतली. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असे आसा की फक्त इलेक्शन टायमाच्या घरांनी वचना, वोट मागपाकूच वचना. आयज तुमी पळयल्लें आसतलें आयज आमकां इलेक्शन जावन सुद्दां आमी आयज परते खंयचे ना खंयच्या निमतान आमी लोकांच्या दारा मेरेन पावता. आयज जो प्रोग्राम आहा तो जवळ जवळ 1 म्हयनो आमचो कंटिन्युअस प्रोग्राम आसतलो. आयज आमची सांजची सभा महासभा आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार मागीर आमचे आयज आमी स्टार्ट केल्या आमच्या सिटी एरियांसून आमच्या आमदाराक घेवन जाल्यार बाकीच्या सगळ्या वॉर्डांनी सगळ्या बुथांनी फूल कवर जातली, सगळ्या घरा मेरेन पत्रकां पावतली. आमची आयतारा फाल्यां रॅली आसा, युवा मोर्चाची रॅली आसा. एक जागृतकाय हाडपाक लागून की 8 वर्सां आमकां कंप्लीट जाल्ले नरेंद्र भाई मोदी. हांगा ऑपोजिशन खूब जाण कितें उलयता आमी ते कांय पळयनासतना आमी जे आमच्या नरेंद्र मोदीन कितें कामां केल्लेली आहा ती लोकां मेरेन पावपाची आमची कामां आनी ते आमी कार्य करीत आसा. हांगा आख्ख्या गोंयान म्हणटले सगळे आमचे आमदार मंत्रीगण आहा तांकां एक जबाबदारी दिल्लेली आसा, एक कार्यक्रम करपाची जबाबदारी आसा. आयज गरीब कल्याण म्हणून अर्बन पुअर म्हणून एक प्रोग्राम केलेलो आसा. त्या ज्या जाग्यार सिटी एरियान जशी वास्को, पणजी, मडगांव, म्हापसा ह्या जाग्याचेर जे कोण गरीब आसा तांकां लागून सरकारान कितें स्कीम काडलेली आहा ती दाखोवपाक लागून आमी कार्य केलेलें आसा. वास्को मतदारसंघान 10 तारखेक आमी तो अर्बन पुअर हो प्रोग्राम करपाचो आसा. अशे विविध आमी कार्यक्रम करपाचे आसा. आमचे हेतू इतलोच आसा की आमी इलेक्शना पुरतीच लोकां मेरेन पावना जाल्यार आमी बारीक कसलेंय कार्य आमी खंयचेय निमित्त घेवन आमी लोकां मेरेन पावपाचें आमचें कार्य आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते अशे आहा की फक्त कामा पुरती मामा म्हणटा पळय तें नासता. आमी जे प्रॉमिस करता पळय ते फुलफील करतात आणि ते निमतान आमी तेंच्या घरा मेरेन पावतात. ती काडपाचो निर्णय घेतलो. हे सगळे जे हे आशिल्ले निर्णय हे कितली वर्सां म्हणजे रडकडत आशिल्ले पूण एक स्ट्रॉंग नेतृत्व कशें आसचें हे आज आमकां नरेंद्र मोदीजीन दाखोवन दिलां आणि त्या खातीरूच आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक आज हो एक प्राऊड फिलींग 8 वर्सां आमी कंप्लीट जाता त्या खातीरूच हो एक प्रोग्राम आमी हातान घेतलो.